Is the do. For many people, even Christians, the Spirit is a stranger, something abstract or a kind of specter. But the Holy Spirit is none of that. The Holy Spirit is the third person of the Holy Trinity. We fail to give the Spirit a well-defined face because he stays behind the scenes. But we can know him through the signs of his action. The Spirit is the giver of life. He makes us participants in God's life and is God's love itself. The Spirit is creator. He's the Spirit of God that moved over the waters when the world was created. The Holy Spirit is the gift of the risen Lord to the disciples, and he reveals to us the profound meaning of Revelation. Jesus calls the Spirit the Paraclete, that is, consoler. He comes to our aid, consoles us, and defends us. The Spirit is represented with different images, ranging from the classic dove to the luminous cloud of the Transfiguration. But the Spirit is also living water, holy chrism, and above all, fire. The famous tongues of flame that came to rest on the disciples on the day of Pentecost. तेनेची परब आमी समरुमतना आमी ओदीक आनी ओदीक ह्या संवसारान जिवाड जावंक त्याच पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां मागतना जायते पावटी ह्याच पवित्र आत्म्याक घेवन आमी आमच्या जिवितांत स्फूर्ती दाखोवंक ना. जायते पावटी पवित्र आत्मो आमकां दिला पूण आमी ताचे गोवाय कशे ह्या संवसारांत जिवंक विसरल्यात. आमी ओदीक उमेदीन भरलेली मनशां कशी पवित्र आत्म्याचे गोवायेन आमी दुसऱ्यांक किरीत भाशेन गोवाय जावंक फाटीं सरल्या. असल्यान दुसरे चुकीचे वेळार देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. किरीत भाशेन आज जी कोण आपल्याचो लग्नीक वार्षिक दीस समारंभता तांचे खातीर आमी मागुया. विश्वासी देवा, प्रवेदाचे उतर सुपूर्णायेक पावूंक आनी तुज्या पुतान केल्ली बासावणी पाडून आयच्या दिसा तुवें तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडलोय आनी संवसारान तुज्या भुरग्यांचें कुटुंब जल्मा हाडलें. मनशा मदले सगळे भेद आनी वेगळोजार काडून उडोवन सर्व देशाच्या, जातीच्या आनी भासांच्या मनशांक त्या एकाच कुटुंबांत तुवें एकठायलें. हे तुजे मोगाचे अजाप समोरून आमी तुका संतोश भरीत काळजान आर्गां दिताव आनी बोरवोशान हें मागणें करताव. आख्खे पृथ्वीचेर शिंपडलेले तुजे क्रिस्ती पोरजेचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय. हे पोरी ती वाडत सुदारत वचूं आनी जेजू क्रिस्ताची संवसारांत पोरजोडीत कुणा जावं सोमेस्त मनशांक आपल्या गोपांत ओडून हाडूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या ससनाक. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाचे पोरबे समोई ती सगळीं एके सुवातेर जमलेली आसतना अवचीत जणजणीत वाऱ्या सारको स्वर्गा वेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली
तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भासो उलोवंक लागलीं. मळबा खाला आसलोल्या दर एका राष्ट्रांची भक्तिवंत मनशां जेरुसाल्याक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जोण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सगळोच घुस्पलो. तोटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयतात ती सगळीं गालिलेकारां न्हय? आमचे मदल्या जोण एकल्याचे देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकतांव तें कशें तर? पार्ती, मेदी आनी एलामीत, मेजोपोतामियेंतलो, जुदेयांतलो आनी कापादोसियेंतलो लोक, पोंतुसांत आनी आजियेंत, फ्रिजियेंत आनी पांफिलियेंत, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबियेच्या प्रांतांत रावपी, रोमा तावन आयिल्ले बेटणार, जुदेव तशेंच नवशीस, क्रेतकारां आनी आरबी, आमी सोमेस्त देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां ती आमच्या खाशा भासांनी परगटात म्हूण आमी आयकतां. देवाचें उतर हें देवाचे वळूतकार. आमचो जबाब गायनान जातलो. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवें कोर. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवें कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो. कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां सर्वेस्परा. तुज्या रचनांनी प्रितूम उपट पडल्या. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवें कोर. तूं तोंड मात तांप तीं गाबोरतात. तूं प्राण मात काड ती मरून धुळींत पोतोतात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रोचून येतात आनी प्रितुमेचे रूप तूं नवें कोताय. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवें कोर. सर्वेस्पराक महिमा सदांकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांनी संतोष मेळू. सोसो सर्वेस्परा सोवे आसा म्हजो संतोष. तशें ही म्हजी उतरां ताका संतोष दिवू. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवें कोर.
भाग्योत पावलून कोरितकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेले वाचप। भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बोळा विणे जेजू सोमी अशें कोणाच्यानूच म्हणोंक जायना। वेगवेगळी आत्मीक देणी आसात, पूण एकूच आत्मो, वेगवेगळ्यो करण्यो पूण एकूच सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो, वेगवेगळीं कामां पूण सगळ्यां सोवें सगळें करता तो देव एकूच। सगळ्याच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक भाशेन आत्मो दिलोलो दिसती पडटा। खरेंच जशी कूड एक, पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे कुस्कोळ जावनूय एक कूड घोडटा, तो क्रिस्त। खरेंच आनी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सोवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या आनी आम्हा सोमेस्तांक एक आत्मो पिवूंक दिला। देवाचें उतोरे। उबी रावया, गायन घेवया S5। पवित्र आत्म्या देवून ये सोर्गी किरणा वांकोयत्ये, तुजो उजवाड घालीत ये दुर्बळांच्या बापा, ये वर्तन दिनारा, ये काळजाच्या उजवाडा, बोबोऱ्या बुजवणारा आत्म्याच्या धुलो पावल्या, मोल्या शीतळ विसाव्या, वरामोदे समस्काय, उनाळ्यात तू शीतळाय, रडण्या दुखीन तू घोटाय, आनंदाची दीप्ती तुजेर विस्वास तोल्यांची, भरती काळजां मनाची, तुज्या दाराविणे वायटाक पडना तसले, कितेंच ना मनशा सोबें, मेळ्यांक दूर तूं नेटोय, सुकलोल्यांक शिंपून पिसोय, गायेल्यांचे काय पेकोय, तांचालोली मन बागाय, शिलमोडी काळजां उलपाय, वांगडी वाचोलत्यांक निटाय, तुजे सद्गुण दी आमकां, तुजेर विस्वास ठेवतल्या, घालत्या भावार्थ्यांक तुज्या, दिनाम सुगुणांचे, दिबोंदीर सोडवणेचे, भक्सासनाच्या सुखाचे। आमेन। सर्वेस्पराक सोय। पवित्र आत्म्या देवून ये, भावार्थ्यांची काळजां बोर, तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी। Alleluia, alleluia, alleluia.
सोर्वेस्पो तुमची सोवे आसू सुवावा परमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा जेसू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे मुणगे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले तुयची दारां जुदेवांची भिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेसू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हळें, शांती तुमकां. हे म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पडून शीस खुशाल जाले. नव्यान जेसून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी तांकां म्हळें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतली आनी जांची पातकां तुमी बक्षिनात जाशात ती तांकां बक्षोची नात. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाळी तुका मोगार बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन पवित्र येण्याच्या दोबाजीक परब समोरुमता. पवित्र येण्याची दोबाजीक परब आमी समोरुमतना किरीत भाशेन आज आमी पवित्र सभा घडून येतात तोवूय दीस आमी समोरुमता. पीटर हानान S.J. हो आपल्या एक पुस्तकान द 9 Phases of God हातून किरीत भाशेन पवित्र आत्म्याचो किरीत भाशेन आमचे सवे एक कशे तरेन रोल आसा, आमचे सवे कशे तरेन वागणूक आसा ती आपल्या पुस्तकान तो बरयता. पूण तातूंत एक बरीशी काणी तो आमकां सांगता. तो म्हणटा एक राजा आसलो आनी हो राजा दिसपोटी आपल्या सेवकांक मेवतालो. दिसपोटी सगळे आपल्या राज्यांत आसलेल्या लोकांक तो भेट करतालो आनी तांचे प्रश्न, तांचे आटे बिटे, तांच्या जिवितांत कितें आसा वयर सकला जाता तें तो बरे भाशेन आयकतालो. तांची सुचनाय तो घेतालो. ताका दिसपोटी जाय तो लोक मेळोंक येतालो आनी सुमानाच्या सुमानाक एक जाणटो ताका भेट करूंक येतालो. हो जाणटो जेन्ना ह्या राजाक भेट करतालो तेन्ना ताका तो किरीत भाशेन एक कुडको दितालो. कसलो कुडको? खावपाचो कुडको. एका आपोलाचो तो एक कुडको ताका सद्दां दितालो आनी हो आपोल अर्दो आपल्याक दिता म्हूण राजा रागाबोरी जातालो खरो, पूण पोरजेच्या आनी हेर लोकांच्या तो देखण्या खातीर उगी रावतालो आनी आसत्या तोंडान हें फळ तो घेतालो आनी आपल्या तो सेवकांक दितालो आनी सांगतालो, व्हरून तें तुमी खंय तरी दवरात. सेवक हें फळ घेताले आनी एका रुमांत व्हरून तें उडयताले, भायर उडयताले. अशें एका दिसाक सुमानाच्या कार्यावळींत जेन्ना तो भेट करतालो तेन्ना हो जाणटो परतून ताका भेट करूंक आयलो आनी परतून ताणें अर्दें फळ ताका दिलें. आनी ताच्या राजमहालांत जेन्ना तो भेट करतालो ताचो एक माकोड थंय बसून आसलो, बसलोलो माकोड तो. अकस्मात ह्या माकडान हें फळ आपल्या हातान घेतलें आनी तो खावंक लागलो. हें फळ खाता आसतना त्या फळांतलें एक मोतयें थंय सकला पडलें. हें पडून राजा सगलो खोंतीबोरीत आनी सगलोच अजाप जालो आनी बेगी आपल्या सेवकाक वचून ताणें म्हणलें, वचात, तुमी तीं फळां हांवें दिल्लीं तें खंय उडयलां अर्दें तें म्हाका दाखयात. आपल्या सेवकांक घेवन तो किरीत भाशेन त्या कुडांत गेलो आनी त्या कुडांत पळयत जाल्यार बाबा भयणीनो ताका जायतीं मोतयां थंय दिश्टी पडलीं. ओय बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान हेंच जायते फावटी आमी पळयता. पवित्र आत्मो आमच्या जिवितान बावतिस्मा वरवीं आनी क्रिस्मा उदेशी
आमकां दीड उरोंक किरीत भाशेन पवित्र सभा आमकां दिता. बावतिस्मा उद्देशी हो पवित्र आत्मो आमच्या काळजान दवरलेलो आसा. आमचेर पवित्र आत्मो येता तेन्ना आमकां सगले कुरपेन तो भरता. पूण ह्या पवित्र आत्म्याक आमी किरीत भाशेन बाबा भयणी सदांच चालती वस्त जाल्ल्या भाशेन आमी ताका मानून घेता. वी टेक द होली स्पिरीट फॉर ग्रांटेड. आनी हाका लागून बाबा भयणीनो 2000 शेकडे आदीं जेन्ना पवित्र आत्मो शिसांचेर आयलो तेन्ना जे भिवन घाबरून एका कुडांत लिपून आसले ते शीस जेन्ना ह्या पवित्र आत्म्याक आपणाचेर जिबेच्या रुपान घेतलो तेन्ना उज्याच्या जिबेच्या रुपान आपणाचेर देंवलो तेन्ना बाबा भयणी सगळे उत्साहान भरले आनी किरीत भाशेन खुशालकायेन भरून ते सगळे बाबा भयणीनो देवाची तुस करूंक लागले. 8 भासो उलोवंक लागले आनी ह्या जेसूक पुनर्जिवन जाला म्हूण आख्या संवसाराक जुदेयाक सामारियाक आनी आख्या जेरुसल्याक परगोटूंक ते भायर सरले. बाबा भयणीनो आज आमकां 3 वस्तू पवित्र आत्म्याच्यो आमी नियाळूंक गरज. पयले सुवातेर पवित्र आत्मो किरीत भाशेन आमकां सगल्यांक बाबा भयणीनो शक्तीन भरता. द होली स्पिरीट empowers us to bear witness to Christ. बाबा भयणीनो आमकां सगल्यांक जेजूक गोवाय दिवंक हो पवित्र आत्मो शक्तीन भरता. एंथनी हो एक बरयणार आपल्या बरोवपान किरीत भाशेन द होली स्पिरीट रियलिटी ऑफ हीज प्रेझन्स आमकां म्हणटा मुखेल कारण आमकां पवित्र आत्मो दिला आमी खरें ह्या मेलेल्या संवसारांत गोवाय दिवंक. हो पवित्र आत्मो जावन आसा ह्या मेलेल्या संवसारांत आमी गोवाय दिवंक आमकां दिला. वी आर कॉल्ड टू बी द विटनेसीस with the dying world with the gift of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the reason given to us to give witness to this dying world. बाबा भयणीनो आमी तर बारीकसाणेन आमचे नियाळ्ळें जाल्यार आमी किरीत भाशेन आदल्या शेकड्यांनी पळयता सगलीं क्रिस्तांवां किरीत भाशेन ह्या पवित्र आत्म्यान भरून आपूण जेसू खातीर मरूंक तयार जातालीं. आपूण जेसू खातीर आपलो जीव खर्चूंक तयार जातालीं. आमी ह्या आधुनीक काळांत घोडये मरूंक तयार ना पूण किरीत भाशेन गोवाय आनी जेजून आमकां दिल्ली आज्ञा सांबाळून ती पाडूंक आनी दुसऱ्यांक किरीत भाशेन दाखोड करूंक आमी विटनेसीस आमी गोवाय जावंक आमकां हो पवित्र आत्मो शक्ती दिता. आमी किरीत भाशेन ह्या पवित्र आत्म्यान भरून दुसऱ्यांक आमी गोवाय दिवंक आमी गरज. आनी हाका लागून किरीत भाशेन आमकां हो पवित्र आत्मो दिला. आमी किरीत भाशेन धर्मदूताच्या इतिहासान वाचता. पयल्या आवेसोरान 8वे वडीन You shall receive the power of the Holy Spirit and be my witnesses. तुमी ह्या पवित्र आत्म्यांक घेतल्यात आनी म्हजे गोवाय तुमी दुसऱ्यांक जातल्यात. बाबा भयणीनो आमकां हो पवित्र आत्मो जेन्ना बावतिस्मा उद्देशी मेळटा तेन्ना आमी खरेंच आमच्या उतरांनी आमच्या कुरण्यांनी आनी आमच्या जिविताच्या देखींनी दुसऱ्यांक गोवाय जावंक आमकां स्फूर्ती दिता. आज किरीत भाशेन आमी ह्या संवसारांत जियेतना भाग्यवंत पाप साहेब जुआंव पौल II आपल्या एका दाखल्यांत मिशनरी एक्टिविटी ऑफ द चर्च अशें म्हणटा आज लोक किरीत भाशेन चड आनी चड आपलो भावार्थ किरीत भाशेन जी गोवाय दितात तांचेर घालता न्हय शिकयतात पळय तांचेर. People put more trust in witnesses than in teachers, in experience than in teaching, and in life and action than in words. होय बाबा भयणीनो खरेंच आज आमकां अणभव आसचे बदलेक आमी शिकप जें कितें घेता ताचेर आमी अदीक ध्यान मन दवरिना पूण अणभवाचेर आमी अदीक विस्वास दवरता. जे कोण आपलो अणभव सांगतात गोवाय दितात तांचेर आमी अदीक विस्वास दवरता. आनी हाका लागून पवित्र सभा किरीत भाशेन ह्या संवसारांत एक गोवाय जावंक ह्या दाखड्यांत तो बाबा भयणीनो बरयता. आनी हेंच आमी करूंक आज हो पवित्र आत्मो आमकां किरीत भाशेन स्फूर्ती दिता. दुसरे सुवातेर हो पवित्र आत्मो
आमकां किरीत भाशेन ह्या संवसारान आमी चिती नासलेल्यो वस्तू करूंक आमकां अदीक आनी अदीक शक्ती दिता. द होली स्पिरीट एनेबल्स अस टू डू रिमार्केबल थिंग्स इन आवर लायफ. देखीक बाबा भयणीनो, बागयोन पेद्रू जेसूक बाबा भयणीनो 3 पावटी ताणें आपल्या जिवितांत नाकारलो. हांव ताका वळखूच ना, हांव ताचो शिश्य न्हय, हांव ताचे बरोबर नासलो. पूण जेन्ना बाबा भयणीनो आपलें पातोक तो रोडलो, पवित्र आत्म्याची शक्ती जिबेच्या उज्याच्या रुपान देंवली ताचेर. किरीत भाशेन हे जेसूक गोवाय दिवंक बाबा भयणीनो पयलो तो पवित्र सभेक बाबा भयणीनो फुडारकारी कसो जावन पवित्र सभेक बाबा भयणीनो ताणें फुडाकार दिलो. आपूण किरीत भाशेन हे जेसूक गोवाय दिता आसतना सगल्यो बऱ्यो वस्तू पवित्र आत्म्याचे कृपेन ताणें केली. आनी जेसू भाशेन बाबा भयणीनो आपूण मरूंक तयार जालो आनी आपल्या मरणा उद्देशी जेसूक ताणें गोवाय दिली. बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत किरीत भाशेन हो पवित्र आत्मो आमकां किरीत भाशेन उज्याच्या आकट्या भाशेन आमकां बाबा भयणीनो आमचें जिवीत चलोवंक आनी खर्चूंक आपयता. एक मेंटर कसो बाबा भयणीनो आमकां तो ह्या जिवितांत आमची मार्गदर्शन करता. ह्या पवित्र आत्म्याक आमचे भितर जो आसा ताका आमी अदीक आनी अदीक बाबा भयणीनो दीस आनी रात आमचे भितर आसतना आमी ताका गोवाय दिवंक गरज. आमी ह्या संवसारांत ताका साक्षी आनी दुसऱ्यांक खरे साक्षी जातना हो पवित्र आत्मो आमचे सगळें आसा तो आमकां किरीत भाशेन जी स्फूर्ती दिता ताचे उद्देशी जेजूचे गोवाय आमी दुसऱ्यांक जावंक बाबा भयणीनो आमकां पाठयल्यात. हेंच करूंक हो पवित्र आत्मो आमकां दिसपोटी शिकयता. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, पवित्र आत्मो आमचे भितर एक सोयरो कसो न्हय बाबा भयणीनो, पूण बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत आमचे कुडींत तो किरीत भाशेन आपलें आसणें करता. बागयूंत पावलो पयल्या कोरींतकारांचे चिटीन 16व्या आवेस्वरान 19वे वडीन म्हणटा, तुमची कूड जावन आसा देवाचें पवित्र मंदीर, तातूंत हो पवित्र आत्मो बाबा भयणीनो आसा तुमचे कुडींत. म्हणटकूच जो पवित्र आत्मो तुमचे कुडींत आसा ताका तुमी बरे भाशेन दुसऱ्यांक गोवाय दिवंक आनी साक्षी दिवंक तुमी तयार जावचें. Baba Boino, if our body is the temple of God and the Holy Spirit resides in us, we are called to bear witnesses to Christ and to His teachings. Oy Baba Boino, आमकां हो पवित्र आत्मो किरीत भाशेंत 7 देण्यांनी भरता, 12 फळां आमकां तो दिता आनी किरीत भाशेन सगळ्या कारिज्मा आमकां दिता. बरे भाशेन प्रवचन करूंक, बरे भाशेन दुसऱ्यांक पेकोणी दिवंक, बरे भाशेन आमी ह्या जिवितान आमचें जिवीत जिवंक, बरे भाशेन ह्या संवसारांत आमी दुसऱ्यांक गोवाय दिवंक पवित्र आत्मो बाबा भयणो आमकां सुचयता. बाबा भयणो, पवित्र आत्मो आमकां किरीत भाशेन आज आमी ताची परब करतना ताची कृपा आमकां मागुया. जेन्ना आमी खुशाल आसां तेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता. जेन्ना आमी बाबा भयणो दुखेस्त आसां तेन्ना आमी किरीत भाशेन प्रार्थनान देवाक मागणें करता. जेन्ना बाबा भयणो आमी चिंतेस्त आसां तेन्ना आमी देवाक सांगता, आमकां सायबा तूं पाव सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. जेन्ना आमचे मारेगांत दुयेंस येता तेन्ना बाबा भयणो आमी देवाक बाबा भयणो उलो मारता आनी सगळ्या वायटांतले आमकां निवार म्हूण सांगता. तेच भाशेन बाबा भयणो आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारूंक गरज. दर दिसाक पवित्र आत्म्या विरेत बाबा भयणो आमचें जिवीत निर्फळ जावन आसा. बागयोंत आगुस्तीन आपल्या बरोवपान म्हणटा, विथाउट द होली स्पिरीट वी कॅनॉट लव गॉड अँड कीप हीज कमांडमेंट्स. वय बाबा भयणो, पवित्र आत्म्या विरेत आमच्यान देवाचो मोग करूंक जायना. आमी देवाचे मांदामेंत ह्या संवसारांत सांबाळूंक जायना, कित्याक पवित्र आत्मो आमकां देवाचो मोग करूंक शक्ती दिता. हे देवाचे मांदामेंत आमी बरे तरेन पाळूंक आमकां बाबा भयणो धीर आनी आदार दिता. बाबा भयणो, शेवटाक हांव म्हणटलो आसलो, बागयोंत पावलो गालेस्कारांक 3ऱ्या आवेस्वरान 3रे वडीन आमकां म्हणटा, वी बिगीन आवर लायफ इन द स्पिरीट अँड वाय डू वी एंड इट इन द फ्लॅश. बाबा भयणीनो, आमी तर आमचें जिवीत पवित्र आत्म्या उद्देशी बावतिस्मांत आमी सुरू केलें जाल्यार कित्याक आमी आमचें जिवीत नरकांत घालूंक सोदता.
हो पवित्र आत्मा आमकां स्फूर्ती दिता, हो पवित्र आत्मा आमच्या जिवितान आसा, हो पवित्र आत्मा आमकां गोवाय दिवंक आपयता, हो पवित्र आमकां ओदीक स्फूर्ती दिता, आमकां बाबा भयणो ओदीक तो ह्या संवसारान आमकां येसवंत कोत्ता जाल्यार आमी ह्या पवित्र आत्म्याचे गोवाय जावया, दुसऱ्यांक ओदीक शक्तिवंत ह्या पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी गोवाय जेजूचे आनी ताणें शिकयलेली शिकवण दिवंक वावरुया. हे वरी पवित्र आत्मो आमच्या जिवितान आसून ह्या वरवीं दुसऱ्यांक आमी तो दिवंक, ह्या वरवीं देवाचें राज्य संवसारांत हाडूंक आनी जेजूचे खरे गोवाय आमी जावंक आमकां सगल्यांक आयचे दिसा न्हू बट दर दिसाक आमकां देवाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचें बळ मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमची बाबार्थाची उच्चारणी करून सगळीं बरोबर म्हणया. सोत मानता देवा, सर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवी समावलो, आंकवार मरेतान सरमलो, पोस पिलाता काल ताणें कूस सुचले, ताका कुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो शिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या सुव्याक बसला, तुयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, वक्तांचो एकतार, पातकेचें बोगसोने, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, पवित्र आत्मा आमकां स्फूर्तीन भरता. ह्याच पवित्र आत्म्याक ह्या वेळार आमचे मुखार धरून आमची थोडी मागणी जेजू वरवीं देवा बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्प साहेबांनी, पाद्रींनी आनी माद्रींनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान देवाच्या उतराची आनी पवित्र सभेचे शिकवणेची बारीकसाणीन वळख आनी समजणी घेवंक आनी ती आपल्या जिवितान वेव्हारान घालून आपले पोरचेक ते जिवे गवाय जावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी न्हय आपल्या पाड्याचे आनी आपसुवार्थी जावं पूण आपले भितर आसलोल्या अंतस्करणा पोरमोणे जिवंक पोरचेचे बरें ते वावूंक देवा लागीं मागुया. पवित्र स्नाना आनी तिरावणे संस्कारा वरवीं आमी मागलोलीं जेजूची पाटलावदारां जाल्यान ह्या संवसारांत आमकां ताळण्यो जायत्यो पूण पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेक कान दिवंक देवाची खोशी आमच्या जिवितान आमी करूंक देवा लागीं मागुया. पवित्र आत्म्याच्या बोलान आनी गोठायेन आमच्या गोंयांत आनी समाजांत वायट उप्रासता ताचेर आमी निशेध मारूंक आनी आमच्या गोंयची श्रिस्ती आनी पर्यावरण आमी नितोल आनी निर्मल सांबाळूंक फावो ते उपाय घेवंक आनी प्रयत्न करूंक देवा लागीं मागुया.
बडो वेडू गिरावन आमची खासकी मागणी देवा बापा मुखार आमी दवरुया. भोव सुर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा किरीत भाशेन ह्या पवित्र आत्म्या खातीर आमी तुका दिनवास जाणा. पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आमी ओदीक आनी ओदीक पोरचे खातीर वावरूंक, तांकां आमी ओदीक गवाय जावंक आनी आमच्या जिवितान जे पवित्र आत्म्याची देणी आमकां दिल्यात, जी फळां आमकां दिल्यात ती दुसऱ्यां खातीर आमी वापरूंक आमकां करपा मागतना आमची मागणी आनी विनवणी तुजे मुखार दवरल्यात ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पुद्विदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या आत्म्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या रवाक सर्वेस्पोर मानून दवर. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताचे बासावणे प्रमाणे ताणेंच शिकयलेलें सगलें सोत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या योजनाचो गूट आमी दिसान दीस ओदीक ओळखूं, तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावूं हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सूर पोद्विदारा आनी सासनाच्या देवा, सूर काळ्या आनी सुताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांकां तुज्या पुता कोडेक वटोन तुजी आपणाय दोनी भुरगीं जावच्या तुवें दयाळपणान आपयली. तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलो आनी असो पास्कांचो गूळ सुपूर्ण एक पावयलो. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगल्या पोसाक एका खोऱ्या देवाची ओळख दिली आनी एकूच भावार्थ उच्चारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे पोरी तुजी पवित्र बासोल आयली. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोदोबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Pavitra,
तुका सोयसो सर्वेस्पराची नावे येता सर्वेस्पराची नावे येता तुका सोयसो. बापा, परस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणी, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही मोशा रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें मोशा उगडासाक पुरात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया तुझ्या पुरसानी जीवन पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्ती पुढे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरभणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेची कुडान रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगातीत चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुबोफी त्याची सुसंगत त्याची सुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंधून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. दोर दिसाक आमचे चुकलेल्यांक भोगसूंक पवित्र आत्मा आमकां स्फूर्ती दिता. तर हीच भावना मनान धरून जेजून शिकयलेले प्रार्थना आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निव सर्वेस्परास सूर वायटांतले आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या आपातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सोबीच्या बाबार्थाची दिसता आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेता राजवत चलयता ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मी कुम्या खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
प्रार्थुया. देवा आम्हा सोमेस्तांच्या बापा, वेगवेगळी आमची देणी पूण एकूच आत्मो ती वांडटात. वेगवेगळी आमची मुणयारपणां पूण एकाच इस्वराची चाकरेची सगल्याच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक एक भाशेन पवित्र आत्मो दिलोलो दिसती पडटा. आतां ह्या एका जेवणांत त्याच पवित्र आत्म्यान बरोवन आमची जण एकल्याची वेगळी आत्मीक रेस्काय मानून घेवन सोडवणेचें एकूच काम सोंपोवंक आनी जेजू इस्वर म्हूण सोबे माझा साक्षी दिवंक दिनवाशी आनी आनंद बरीत काळजान आमी घरा वेता. आयच्या समोरबणेचो फोड आमच्या जिवितांत तूं दोयेन सांबाळ. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दोबाचीक परब आयज सगल्यांक तुमकां हे परबेक आमी परबी दिता. हॅपी फिस्ट. आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या घोराब्यांचेर आनी तुमच्या वावराचेर दिवं आनी सगलो तुमचो वावर पवित्र करूं आनी तुमचे मिसांव फळादीक करूं. भाव भयणीनो, जशें आमी जाणा आमच्या गोंयांत कर्फ्यू मुखार व्हेल्लो आसा. 31 मायाचे पासून हो आख्खो म्हयनोभर कर्फ्यू आसा पासून मिसाची बेट सकाळीं 7 वाजता लायव्ह स्ट्रीम जातली. इगोर्जेन कोणेंच येवचें न्हय. दर बुधवाराक आनी शुक्राराक सांजेर 7:30 वाजता पवित्र ओर जातलें. तातूंतय बीन तुमी भाग घेवचो. लायव्ह स्ट्रीम जातलें आमचें एडोरेशन. तातूंत आमी भाग घेवया आनी खेरीत भाशेन मागुया आमी आख्ख्या संवसारा पासत तशेंच जीं कोण पॉझिटीव जातात भियेनासतना आमी ताचेर झूज मांडूंक भोव करून घोराब्याचीं मनशां जीं आसा तांणी तांकां जाता तितलो आदार करचो, तांचे बरोबर रावचीं आनी सगळे आमी जे उपाय घेवपाक जाय, SOPs पाळपाक जाय. भोव करून सॅनिटायझेशन, आमचें मास्क घालप, तशेंच आमचें सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन करप हें आमी एकदम बरे भाशेन करुया. एकामेकाक आमी वाटावया. जरी तर कोणाकूय कसले सिमटम्स आसात जाल्यार आनीक एक फावटी विनंती, आमी वेळ काडचो न्ही. डू नॉट डिले. कित्याक चड वेळ काडटा तितले आमकां तें मारेकार पडूंक शकता. ह्या पासत कसलेय सिमटम्स आसात जाल्यार रोखडे दोतोरांक कळोवचें. आमची कोवीड केअर टीम तुमचे लागीं सगळ्यां लागीं ते नंबर आसात. कोणाकूय कसली अडचण आसा वा कसली इमर्जन्सी आसा जाल्यार तातूंतल्या खंयच्याय नंबराचेर तुमी कॉल करून हो आधार घेवंक जाता. आमची कोवीड केअर टीम तुमच्या आदाराक आसतली. तशेंच एकामेकाची खबर घेवया, एकामेका लागीं उलोवया, फोनाचेर जावं मॅसेजीस धाडून एकामेकाक जाता तितले आमी बरेपण दिवया. जी नॅगेटिविटी आसा, ह्या दिसांनी व्हिडिओ जायते येतात, ब्लॅक फंगस, व्हायट फंगस आनी हाचे मुखार घडये आनीकूय येतले. एकामेकाक भियोवचे सुवातेर आमी एकामेकाक धीर दिवया आनी जें कितें आमकां भिवयता तें आमच्या दोळ्यांचेर आड दवरुया. म्हणजे तें आमी पळोवपाक आनी परतून परतून तें आयकपाक गरज ना. तेन्ना आमची भिरांत आनीकूय वाडटा. ह्या पासत जाता ते भाशेन आमी एकामेकाक बरें आसा तें दाखोवया. जायतो लोक बरो जाता. जायतीं जाणां बरीं जावन हॉस्पिटलांत तावन परतून घरा गेल्यात. थोडीं जाणां घडये भायर पडल्यात, पूण चडशीं जाणां बरीं जावन गेल्लीं आसात. तांचेर आमी आमची नदर दवरुया आनी एकामेकाक आमी ही घोटाय दिवया. आयज पवित्र आत्म्याचे येण्याचे परबे दिसा खेरीत भाशेन आमची भारताची पवित्र सभा आमच्या आख्ख्या भारत देशा पासत तशेंच आख्ख्या संवसारा पासत हें मागणें करता. ह्या मागण्यांत आमी बीन आतां खेरीत भाशेन वांटो घेतलो. निमणो आशिर्वाद जावचे आदीं आनीक आख्खे पवित्र सभे बराबर आयज जायते जाण याज्ञीक ह्या मागण्यांत वांटो घेतात. तर सगळे आमी तांचे बराबर आनी आख्खे पवित्र सभे बराबर हे मागणे खेरीत भाशेन देवाक उबारुया आनीक आमकां हातूंतली निवार आनी हें वायट आमचे वेल्लें पयस कर म्हूण खेरीत भाशेन मागुया. निमणो आशिर्वाद घेवचे आदीं आमी सगळीं उबी रावन ह्या मागण्यांत वांटो घेवया. हें मागणें इंग्लिजींतल्यान जातलें. Prayer for entrusting to the Immaculate Heart of Mary.
we renew and ratify today in thy hands, O Immaculate Mother, the vows of our baptism. We renounce forever Satan, and we give ourselves and our country, India, entirely to Jesus Christ, the incarnate wisdom, desiring to carry our cross after him all the days of our life, and to be more faithful to him than we have ever been before. In the presence of all the heavenly court, we choose thee this day as our mother and mistress. We deliver and consecrate to thee our country, India, and administrators at all levels and religious leaders, political leaders, church authorities, 174 dioceses, parishes, families, youth, children, and all our problems, especially the COVID pandemic, all the resources of this country, and all our actions of past, present, and future, leaving to thee the entire and full right of disposing of it according to thy good pleasure, for the glory, greater glory of God in time and eternity. Amen. Prayer to Saint Michael the Archangel. Most glorious Prince of heavenly armies, Saint Michael the Archangel, defend us in our battle against principalities and powers, against the rulers of this world of darkness, against the spirit of wickedness in the high places. Come to the assistance of men whom God has created to his likeness and whom he has redeemed at the great price from tyranny of the devil. The Holy Church venerates you as her guardian and protector. To you, the Lord has entrusted the souls of the redeemed to be led into heaven. Pray therefore the God of peace to crush Satan beneath our feet, that he may no longer retain men captive and do injury to the church. Offer our prayers to the Most High, that without delay they may draw his mercy down upon us. Take hold of the dragon, the old serpent, which is the devil and Satan. Bind him and cast him into the bottomless pit, that he may no longer seduce the nations. The prayer of exorcism, prayer prepared by Pope Leo XIII. In the name of Jesus Christ, our God and Lord, strengthened by the intercession of the Immaculate Virgin Mary, Mother of God, of Blessed Michael the Archangel, of the blessed apostles Peter and Paul and all the saints, and powerful in the holy authority of our ministry, we confidently undertake to repulse the attacks and deceits of the devil. God arises, his enemies are scattered, and those who hate him flee before him. As smoke is driven away, so are they driven. As wax melts before the fire, so the wicked perish at the presence of God. Behold the cross of the Lord, flee bands of enemies. The Lion of the tribe of Judah, the offspring of David, had conquered. May thy mercy, Lord, descend upon us, as great as our hope in thee. We drive you from us, whoever you may be, unclean spirits, all satanic powers, all infernal invaders, all wicked legions, assemblies and sects. In the name and by the power of our Lord Jesus Christ, may you be snatched away and driven from the church of God and from the souls made to the image and likeness of God and redeemed by the precious blood of the divine Lamb. Most cunning serpent, you shall no more dare to deceive the human race, persecute the church, torment God's elect, and sift them as wheat. The Most High God commands you,
he with whom in you great insolence you still claim to be equal. God who wants all men to be saved and to come to the knowledge of truth. God the Father commands you, God the Son commands you, God the Holy Ghost commands you, Christ, God's Word made flesh, commands you. He who, to save our race, outdone through every envy, humbled himself, becoming obedient even unto death. He who has built his church on the firm rock and declared that the gates of hell shall not prevail against her, because he will dwell with her all days, even to the end of the world. The sacred sign of the cross commands you, as does also the power of the ministries of Christian faith. The glorious Mother of God, the Virgin Mary, commands you. She who by her humility and from the first moment of her immaculate conception crushed your proud head. The faith of the holy apostles and Peter and Paul and the other apostle commands you. The blood of the martyrs and the pious intercession of all the saints, all the pious saints command you. Thus crushed and cursed dragon, and you diabolical legions, we adjure you by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who so loved the world that he gave up his only Son, that every soul believing in him might not perish but have life everlasting. Stop deceiving human creatures and pouring out to them the poison of eternal damnation. Stop harming the church and hindering her liberty. Begone, Satan, inventor and master of all deceit, enemy of man's salvation. Give place to Christ, in whom you have found none of your works. Give place to the one holy, Catholic and Apostolic Church acquired by Christ at the price of his blood. Stoop beneath the all-powerful hand of God. Tremble and flee when we invoke the holy and terrible name of Jesus. This name which causes hell to tremble, this name to which the virtues, powers and dominations of heaven and are humbly submissive, this name which the cherubim and seraphim praise unceasingly, repeating, Holy, holy, holy is the Lord, the God of hosts. O Lord, hear my prayer. And let my cry come unto thee, May the Lord be with thee. and with thy spirit. Let us pray. God of heaven, God of earth, God of angels, God of archangels, God of patriarchs, God of prophets, God of apostles, God of martyrs, God of confessors, God of virgins, God who has power to give life after death and rest after work. Because there is no other God than thee, and there can be no other, for thou art the creator of all things, visible and invisible, of whose reign there shall be no end. We humbly prostrate ourselves before thy glorious majesty, and we beseech thee to deliver us by thy power from all the tyranny of the infernal spirits, from their snares, their lies, and their furious wickedness. Deign, O Lord, to grant us thy powerful protection and to keep us safe and sound, we beseech thee, through Jesus Christ our Lord. Amen. From the snares of the devil, deliver us, O Lord, that thy church may serve thee in peace and liberty. We beseech thee to hear us. That thou may crush down all enemies of thy church, We beseech thee to hear us. Saint Joseph, patron of the church, Pray for our nation.
all the saints of this nation, Pray for our nation. in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. In today's Mass, we have prayed and we offered this Mass. दिन वाचनेचे मीस लॉरेन्सिनो आनी सुकुरिना लुकस लग्नाचो दीस, तशेंच जल्माचो दीस आना मारिया कुलासो, जोझफ सिक्वेरा, जुआंव फारिया, रोजी अल्मेदा, चार्ल्स्टन फेर्नांडीस आनी जुवेन सारा फेर्नांडीस. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. किरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमच्या देशा पासत आनी आख्या संवसारा पासत आमी मागुया आनी सगळीं जीं कोण बरीं नात तांकां पवित्र आत्म्याच्या बळान बरी कर म्हूण आमी आख्खो दिसभर हो दीस भेटोवया. रेमेडियस फेर्नांडीस हो आमचो भाव सोंपून गेला. फाल्यां 10 वाजता ताचो इंतेर जातलो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची तकली बागून देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावचो. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो सबाब आमेन जातलो. देव बाप उजवाडाचो दातार, आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिश्यांची मोना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिव आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूं. शिश्यांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतल्या सर्व वायट बोसमू करून उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान पोजोडीत करूं. एकूच भावार्थ उच्चारूंक परगोटूंक वेगवेगळ्यो मनशाच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो. त्याच भावार्थान तो तुमकां तीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरवशान ओतरेकतात ताका रूप बगूंक तुमी पावूं. आनी सूर पदवेदा देवाचो, देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. Future.